ऑनलाईन शॉपिंगाचे प्रकार वाढत असा. बाजारात वचून वस्तू हाडपाच्या वाजाक लागून लोक ऑनलाईन शॉपिंग करप पसंत करतात. पूण ऑनलाईन शॉपिंगांतल्यान एकल्याची फसवणूक जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. दिवचले एकल्याक लॅपटॉपाच्या बदला खंय मेळ्ळो मार्बलाचो कुडको. पळयात. ऑनलायन शॉपिंग ही सद्याची एक फॅशन जाल्ली आसा. मार्केटात वचून वस्तू खरेदी करचे परस चडशे जण ऑनलायन शॉपिंगाचेर भर दितात. एके वटेन ऑनलायन फ्रॉडचे प्रकार घडत आसात जाल्यार दुसरे वटेन दिसान दीस ऑनलायन शॉपिंगाचे प्रकार वाडत आसात. दिवचल शारांतल्या एका ग्राहकाक चक्क ऑनलायन शॉपिंगाच्या मोहाक बळी पडचो पडलो. हे विशींची माहिती अशी: दिवचल शारांतल्या सुधा कॉलनी वाठारांत रावपी एका ग्राहकाक ऑनलायन शॉपिंगाचो सामको वायट अणभव आयलो. दिवाळे निमतान एके मल्टीनॅशनल कंपनीन सवलतीच्या दरात लॅपटॉप उपलब्ध आशिल्ल्याची जायरात केल्ली. ही जायरात नदरेक येतकीच दिवचलच्या ह्या ग्राहकान सवलतीच्या दरात 51,000च्या लॅपटॉपा खातीर 31,000 संबंदीत मल्टीनॅशनल कंपनी कडेन आगाऊ भरिल्ले. पयशे भरले उपरांत संबंदीत कंपनी कडल्यान ह्या ग्राहकाक लॅपटॉपाचे पार्सल आयले. डेलिव्हरी बॉय लॅपटॉपाचे पार्सल ह्या ग्राहकाच्या घरा दिवन गेलो लेगीत. डिलिव्हरी बॉय वतकीच ह्या ग्राहकान जेन्ना हे पार्सल फोडले तेन्ना ताका अजापाचो धक्को बसलो. ह्या पार्सलान लॅपटॉप सोडात तर चक्क मार्बलाचो कुडको आशिल्ल्याचे ताचे नदरेक आयले. पार्सलांत मार्बलाचो कुडको पळयतकीच ह्या ग्राहकाक सामको घाम फुटलो आनी आपूण फसला हाची ताका जाणीव जाली. ह्या प्रकाराक लागून ह्या लोकांनी आतां सादूर रावपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.